सांप्रदायिक कुर्सावट बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. तुझा मुझे बळवून हात भद्रतेचे कोटे वाटवून तू वस्त्रक तू म्हाका सर्वोच्या विघ्नांतले बापा तुझ्या हाती मुजो आत्मो उपसिता. बापा तुझ्या हाती मुजो आत्मो उपसिता. सुरविल्ले मागणी. देवा विने रिती आमचे जिणी जंय देव आसा थंय देवसांव आसा. जिवितांत बरेपण जातना येसस्वी मेळतना ग्रेस काय बरोवन वमतना मनशा जिवाक देवा उगडास मायक जाता आनी आपूण देव म्हणलें सबारांचे चिंतत जाता. पूण अवचित पिडा जिवितांत वाळतना दोबळिकाय जिवितांत रेवडावतना चलवण येतना मनशाक भावडता विशयान सवालां येतात. आत्मीक बरयनार म्हणटात मनशा जिवितांत कश्ट आमकां देवाचो उगडास करता आनी मनशाच्या साल्वसांवा खातीर ताच्या पुतान सोंसल्या कश्टांचो पाशव समजूंक अवकाश करून दिता. मोगाळा जेजू, आमी ह्या देव तेंपलांत तुवें 2000 वर्सां आदीं सोंसले कस नियाळून ह्या आधुनीक संवसारांत आमचे कस सोंसणीकायेन आनी मोगान सोंसूंक व्हरूंक शिकच्या खातीर हांगासर हे कुर्सावाटेचें भक्तीपण आदरूंक समजलें. सोम्या आमी खरेंच तुजे पाटलावदारी आनी सीस म्हूण प्रसार करूंक आमच्या उतरांच्या की चड आमी जिवची जिणी मुख्य जावन आसा. आतां आमी तुवें सोंसले कश्ट नियाळतना तुजे थंय त्या कश्टांतय आसलो मोगाचो आनी बोगसण्याचो मनोभाव आमचे थंय रुपीत कर. आमच्या कुटुंबां समाजींत आमी तुवें दाखयल्ल्या वाटेन चलूंक आमकां आदार दी म्हूण मागता. सोम्या काकुळत आमची कर, सोम्या काकुळत आमची कर. पयलेंच ते सावन जेजूक मरणाचें फर्माण दितात. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता ये सोम्या जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुज्या बागेवन कुर्सा रुपी सोडयलाय सगलो संवसार. एका कैद्याचें पिंतूर आमी आमच्या दोळ्या मुखार हाडया. बांदलेले हात, सैनिकांनी वेडो घाल्ली रीत, भावारी चोराक धरल्या तशें बोबाट आनी हो कैदी कोण जावन आसा? आमचो सोमी आनी आमचो सोडवंदार. आज तो कैदी न्हय पूण ताचे पाटलावदार आमी हेरांचे कैदी जायन आसा. मागणी. सोम्या, म्हज्या स्वार्थाक लागून सबार पावटी हांवें हेरांक कैदी केला. तांणी समाजींत स्वातंत्र्यान जिवंक आनेकल्याक सुटका दिवची मोगाळ उतरां आनी करणी करूंक तूं म्हाका कुमो कर. सोम्या काकुळत आमची कर, सोम्या काकुळत आमची कर. दुसरें ते सावन जेजूच्या खांदार कुरीस दितात. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता ये सोम्या जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुज्या बागेवन कुर्सा वरवीं सोडलाय सगलो संवसार. कुरीस जावन आसा भावार्थाचो गुर्त. जेजून कुरीस कुशेन स्विकार करतना ताच्या सुखाक ताणें त्याग केलो, दुखाक ताणें वेंग मारली, कित्याक आमची चडवण करूंक तीच वाट ताणें पोंताक पावूंक आसली. मागणी. सोम्या जेजू, आमचे जिणेंत आमकां कुडीचो तशें मतीचो संतोश भोव मोगाचो. तो जोडच्या खातीर आमी सबार पावटी हेरांक त्रासांत घाला. तांचे आमी गणने करूंक ना आनी फुडें तरी आमी आमचो सूख संतोश मात्र पळय नासता हेरांचें बरेपण पळोवचें उदार मोन दी म्हूण मागता. सोम्या काकुळत आमची कर, सोम्या काकुळत आमची कर. तिसरेंच ते सावन जेजू पयले पावटी कुर्सा पोंदा पडटा. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता ये सोम्या जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुज्या बागेवंत कुर्सा वरवीं सोडयलाय सगलो संवसार. नेत्रांनी जाल्ले जेजूचे कुडीक
खुर्साचें वजन चड जालें म्हूण दिसता. इतले घट आसले जेजूचे पांय. जुदेय गालिलियाच्या लोकांक बरें करीत सर्गींच्या राजाची खबर प्रसादीत केल्ले ते पांय आतां अचक्त जाल्यात. मागणी. सोमया जेजू, तुका त्या खुर्साच्या पोंदाक पळयतना हांवें म्हज्या पांयांनी केल्ली वायट कामां उगडासा काडटां. म्हजे पांय हांवें तुजी शुभ वार्ता प्रसार करूंक उपेगसूंच्या बदलाक म्हज्या स्वंत फायद्याक उपेक्षल्यात आनी मुखार तुज्या राजाची बरी खबर प्रसारूंक आदार दी म्हूण मागतां. सोमया काकूळट आमची कर, सोमया काकूळट आमची कर. 4थें स्तेसांव. जेजू आपल्या आवयक भेटता. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता वे सोमया जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुज्या बागेंत खुर्सार वी सोडयलाय सगलो संवसार. कालवारी दोंगर खुर्साचे मुळी जेजून ताच्या आवयक मनशा कुळाची आवय जावन दिल्लें, पूण ताची तयाराय हांगासरच जाल्ली. ह्या कश्टांच्या पयनार आसतनाच ताणें ताच्या आवयक आदेवस म्हळें. हो जावन आसलो त्याग ते आवयचो आनी त्या पुताचो. मागणे. आमच्या सोमया जेजू, सबार पावटी आमचे तावन तूं हो सॅक्रिफीस विचारताय. आमच्या मोगाच्यांक तूं त्याग करूंक आपोणे दिताय. तवळ आमी कशें विलाप आनी रुदान करता. तुका फुरफुरता. ही तुजी मोगाची करणी आमची काळजां बदलूंक आदार दी म्हूण मागता. सोमया काकूळट आमची कर, सोमया काकूळट आमची कर. 5वें स्तेसांव. सिरेनाचो सिमांव. जेजू कोरीस वावो कुमो करता. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता ये सोमया जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुज्या बागेंत खुर्सार वी सोडयलाय सगलो संवसार. जेजूच्या बाळपणांत हांव ह्या खुर्सार खांद मारता म्हूण आसर. ताणें हेरांक कुमक केल्ले शिवाय ताका कोणेय कुमक केल्ली चड आयकूंक मेळना. कश्टांत आनी पिडेंत आनी नाना तराच्या दगदवणेक सांपडलेल्यांक जेजून आदार दिलो. मागणी. आमच्या सोमया, दिल्ल्यांत आमी घेता म्हणलें सत तुवें आमकां शिकयलाय. तशें आसता उदार मनान निस्वार्थी मनोभावान सेवा करूंक कोणेय दिल्ली सेवा खालतेपणान स्विकार करूंक जाय अशें खालतें काळीज दी म्हूण मागता. सोमया काकूळट आमची कर, सोमया काकूळट आमची कर. 6वें स्तेसांव. वेरोनिका जेजूचे मुखामळ पुसता. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता ये सोमया जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुज्या बागेंत खुर्सार वी सोडयलाय सगलो संवसार. आमी ह्या आमच्या मालगड्यांनी जेजूची सोबाय देखली ना. ताचो मोग नियाळून, ताची मोगाची कृत्यां नियाळून सोडयल्या ताच्या तोंडाची सोबाय आमी पळयल्या. खंडीत जावन जेजूची सोबाय ताच्याकी वर्ती आसली. त्या सोबायेचें तोंडाचें पिंतूर तो वेरोनिकाच्या तुवाल्यार पिंतरायता. ताची खरी सोबाय तवळ नातली जाल्यारय वेरोनिकाकूच तुवाल्यार त्या रक्ताच्या घामान भरलेल्या तोंडा बरी सोबायचो प्रकाश फांगता. मागणी. मोगाळा जेजू, आमी आमचे सोबाये विशीं चिंतला आनी तूंच ते सोबायेचो धनी म्हूण विसरून तुवें दिल्ली ती सोबाय उणें जाला म्हूण लेखून आमी सर तरांच्या वस्तू फाटल्यान गेल्या. आज थावन सोमया आमकां दिल्ले ते सोबायेंत आमी तृप्ती पावून ताका चडीत मापान खर्चूंचे पयशे दुबळ्यांच्या बरेपणाक उपयोगसूंक तसलें मोन आमकां दी म्हूण मागता. सोमया काकूळट आमची कर, सोमया काकूळट आमची कर. 7वें स्तेसांव. जेजू दुसरे पावटी खुर्सा पोंदा पडटा. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता ये सोमया जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुज्या बागेंत खुर्सार वी सोडयलाय सगलो संवसार. खंडीत जावन जेजू सगल्या प्राक चड गौरवाक फावो जाल्लो. पिलातान लेगून ताचें व्हडपण मानून घेतलें, पूण ताका लोकां तावन मान मेळा जाय म्हळ्यार खातीर उक्त्यान जेजूचें व्हडपण मानून घेवंक तयार ना जालो. येदो व्हडलो गौरवान्वीत मनीस जाल्यारय हांगासर ते धुळीन पडलो एका गुलामा बरी ताची स्थिती जाली. मागणी. मोगाळा सोमया,
आमी कितलें आमच्या बऱ्या नांवा खातीर पेसाडता. आमच्या करण्यांक थोडे पावटी आमकां आड नांव फावो तरी आमकां तसलें नांव आयकल्यारय राग येता, दूख जाता. आमी प्रतिकाराक आशेता, तशेंच दुसऱ्यांक गौरव दिल्यार आमकां तें सोंसना, तसलो मोसोर जाता. ह्या सर म्हज्या संवसारी चिंतांक आस्तावन हांव आदेवस म्हणूंक प्रयत्न करतां आनी तुजें थंय वडपण जोडूंक शिकय म्हूण मागता. सोम्या काकुळदामची कर, सोम्या काकुळदामची कर. 8वें स्तेसांव. जेजू जेरुसलेमाच्या स्त्रियांक बुजयता. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता ये सोम्या जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुज्या बागेवन कुर्सार वी सोडयलाय सगलो संवसार. जेजूच्या 33 वर्सांचे जिणेंत ताचे तावन उपकार जोडले, ताची मोगाची सबार जाणां आसली. आवय बापायक बायले भुरग्यांक सांडून आयले ताचेच आपोस्तल आसले. पूण हे कश्टांचे वाटेर कोण आसा? सिरेनाचो शिमाव एकलो वळख नातलो कुमोक दिवंक आयिल्लो. वेरेनुका आनेकली खबर आयकून आयिल्ली आनी आतां ह्यो स्त्रियो दुका गळोवन रडली. मागणी. जेजू आमच्या सोम्या, इश्ट आनी इश्टा गजावन आसा तुवें आमकां दिवचें वर्तें देणे. पूण सबार पावटी तांकां आमी आदेवस मागून तुजो पाटलाव करूंक तूं आमकां आपयताय. तवळ कुशेन आमी तुजे सांगाता चलूंक शिकय. सोम्या काकुळदामची कर, सोम्या काकुळदामची कर. 9वें स्तेसांव. जेजू तिसरे पावटी कुर्सा पोंदा पडटा. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता ये सोम्या जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुज्या बागेवन कुर्सार वी सोडयलोय सगलो संवसार. इतलो वर्तो आमचो जेजू हे घडये कितेंच करूंक सकना जालो. ताच्या चिंतनाची सकत मोगाची ते दिश्ट सगळीच मंद जाली. जेजू पडलो. मागणी. जेजू आमच्या सोडवंदरा, आमची जणवाय आनी आमची कुशी सबार पावटी आमचे जिणेंत आमच्या स्वंत फायद्याक आमी उपेक्षिला. तुजें उतर आयकून जणवाय जोडच्या बदलाक वायट बूक वाचून वायट सांगाता थावन ती जोडूंक प्रयत्न केल्या. सोम्या तूं आमकां बक्षी आनी म्हजी काकुळट कर. सोम्या काकुळदामची कर, सोम्या काकुळदामची कर. 10वें स्तेसांव. जेजूक विणगो करतात. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता ये सोम्या जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुज्या बागेवन कुर्सार वी सोडयलाय सगलो संवसार. जेजून ह्या संवसारांत आस्त बदीक दुडू भांगार पुंजोवंक ना. ताका आसलें म्हळ्यार ताणें घाल्लो तो एक दगलो. तीच ताची आस्त आनी तेय ते ओडून काडटात. मागणी. मोगळा सोम्या, आमी भावार्थी क्रिस्तांव म्हणटा, तरी तुजे पाटलावदारी जावन निस्वार्थ मनोभावान जिवंक आमी सकले ना. आस्त दुडू भांगार करच्यांत आमी वेळ करचिला. ते क्षणीक म्हूण सबार खबर आसल्यारय तांच्या फाटल्यान आमी गेल्या. आस्तावन पुणी सोम्या सर्गीय वस्तूंक महत्व दिवन ताचे तावन आमी गमन दिशी कर म्हूण मागता. सोम्या काकुळदामची कर, सोम्या काकुळदामची कर. 11वें स्तेसांव. जेजू कुर्सार खेळयतात. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता ये सोम्या जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुज्या बागेवन कुर्सार वी सोडयलाय सगलो संवसार. मरणाच्या शिक्षेक वळख जाल्ल्यांक मात्र सर तांची हक्कां बलात्कारान सोडयतात. पूण जेजू थंय तशें घडोवंक ना. ताणें ताचें कुशेन ताची हक्कां सोडून दिली. मागणी. मोगळा जेजू, आमकां आमचीच म्हळी सबार हक्कां आसात. आमचें स्वातंत्र्य आमकां आसा. बरें नांव राखून व्हरचें हक, आमचो बेस विंचून काडचें हक, आमकां जाय तें करचें हक आमकां आसा. म्हणून ते जाय तशें उपेग करिनासतना हेरांचें बरेंपण पळोवन त्या प्रमाणें त्या हक्कांचो बरो उपेग करूंक शिकय. सोम्या काकुळदामची कर, सोम्या काकुळदामची कर. 12वें स्तेसांव. जेजू कुर्सार प्राण करता. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता ये सोम्या जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुज्या बागेवन कुर्सार वी सोडयलाय सगलो संवसार. जेजून सगळें दिलें. ताची जणवाय, ताची कूड आनी ताचो आत्मो निमाणें ते कुडींत भायर सरलें. एक थेंब उदक आनी रगत
सगळे मागणी मोगाळा जेजू आमी सबार पावटी दांत एक वांटो दिवन मस्त दिलें मुझे काम जालें म्हूण चिंता या आमच्या कायद्याचें कितें दिवंक आसा तें दिवंकी आमी पाटी करता आमचो जीव आमचे तावन कोणी विचारिनात आमचो थोडो वेळ आनी आमचें उदार मौन आमी हेरांक करचो गळसूंक शिकय सोम्या काकुळदामची कर सोम्या काकुळदामची कर 13वें स्तेसांव जेजूची निर्जीव कूड मोरयेच्या उस्क्यार दितात आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता हे सोम्या जेजू क्रिस्ता कित्याक तुज्या बागेवन कुर्सार वे सोडयलाय सगलो संवसार जेजू कुर्सार उमकळतना ताणें सोंसले कश्ट आमकां दिसतात ताची कूड बेसां जाल्ली पूण आमकां आमचो जेजू थंयसर आसलो पूण आतां तो थंय तावन सकला आयलो आतां आमी कोणाक बुजोवचें कितें आसा त्या रुखाडार मोगाळा जेजू त्या कुर्साक तूं नाय वय पूण तूं आसाय आमच्या काळजांत आमचे जिणेंत तुजो स्पिरीट आमचे थंय रास करता आमकां हर एक संगतीक वाट दाखयता तुज्या त्या स्पिरिटा प्रमाणे जिवंक आमकां आदार दी सोम्या काकुळदामची कर सोम्या काकुळदामची कर 14वें स्तेसांव जेजूची कूड निकेपितात आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता हे सोम्या जेजू क्रिस्ता कित्याक तुज्या बागेवन कुर्सार वी सोडयलाय सगलो संवसार जेजूचे कुर्साचें मरण पळयतना बावार्थ नातल्यांक हांसू येता जेजू लोकांक पातकांतलें कशें सोडयलें म्हूण भोगता ताच्या सिसांनी ताचे तावन पळापळ घेतली पळयतना ताचे सीस ताचे तावन कितें शिकले जेजून तांकां कितें शिकयलें म्हणलें सवाल उदेता कसलोच वैभव दिसना जेजू एका अपराध्या बरी मरण पावलो आनी ताका दुसऱ्याच्या फोंडांत लिखेपिलो मागणी जेजू आमच्या सोम्या आनी आमच्या सोडवंदरा ह्या तुज्या कश्टांचो नियाळ करून आमचे सदांचे जिणेचेर नदर घाल्ली आमी केवल हांगासर हाका एक पूर्ण विराम घालिनाशे आमचे जिणेचे हर एक घडये आमी आयच्या संवसारांत एक क्रिस्त जावन आसांव म्हणून मानून घेवन त्या क्रिस्ताच्या शगुणाने जीव कुरपा आनी आदार दी केवळ क्रिस्तांव म्हणलें नांव घेवन फायदो जोडच्या बदलाक तुज्या उतरा प्रमाणे जिवन सर्गार तुका रूप पळोवचे भाग जोडच्या खातीर सदांच बावडशी कर हें आमी मागता तुज्या नांवान आमच्या सर्वेस्परा देवा बापा लागीं आमेन बापसाहेबाच्या इराद्या पासून आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज सामकायो तुजे कुशी सर्गार जाता तशी संवसार जावं आमचो दिसपट्टो ग्रास जमका दी आनी आमी आमची चुकलेलां बक्षितांव तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळ्यान पडूं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार आमेन नमन मरे कृपंगले तुजी संगता आसल्या भितर सदैव आनी सदैव ऑल जग्स जेजू भाग्यवंत मरे देवाच माये मोप्या खातीर नदी कर आतां आमच्या मनाचेर आमेन महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या जसो आदी तसो आतां आनी सदा सर्वदा आमेन तुझे लागी धावून येता सोदून तुझो आसरो निराशी जावन सोना सोम्या ना कोण म्हाका दुसरो नापासालो हांव दुस्मानाक आनी वळखीच्या पिरांक